नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो. घटक राज्य दीस पयलेच खेप सरकारी पावण्यार कोयरा विल्याचेर पंचायती पालिकांक सर्ती 6 महिन्या भितर 17,000 बायो आनी सुलभ टॉयलेटी. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंय जातले हगणदारी मुक्त. गोंय सरकार रेशन कार्डवाल्यांक दितलो सवाय भितर पाम तेल कड्डण जून जुलय मेरेन येवजण चालीक. केंद्र आनी राज्य सरकाराक मेळून वर्साक 15 कोटी खर्च. सोनसड्यावेल्या उज्याचो राजकी धक. विजयान केले इन्स्पेक्शन. पालिकेक निर्देश. काँग्रेस म्हणटा राजकारण बंद करात, सायंटिफीक उपाय काढात. सोनसड्याचो राजकी धुंवर. आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदिनाच्या कारभाराची चौकशी. मंत्री दीपक पावसकार म्हणटा रस्त्या खातीर जमीन घेतल्यार मुणकार भाटकारांकूय भरपाय. कुमठोड राणा आवाट पोस्टाक लोकांनी घाल्ल्या उज्याचे केशीत. मुख्यमंत्र्यान मागलो रिपोर्ट. लोक चाळवला. राणा अधिकारी सुवातेर पांय दवरूंक ना तयार. अनवळखींचेर FIR. आणि शांतादुर्गा क्रिकेटर्स कारापूर सेमीफायनलीत. क्वार्टर फायनलीत सिद्धेश 11 6 विकेटींनी मारले. शांतादुर्गाचो हर्षद मातोंडकार सर्तीत 3 फावट मॅन ऑफ द मॅच. पयलेच फावट गोंय सरकार 30 मायाचो घटक राज्य दीस सरकारी पावण्यार मनयता. सुवाळ्याक कोयरा विल्याची थीम दवरल्या. गार्बेज फ्री संकल्पने खाला राज्य सरकार पंचायत आनी पालिकां खातीर नितळसाणीच्यो सर्ती दवरतलो. जैती वयतांक कॅश इनामां दवरल्यात. फुडले 6 म्हयन्यांत 17,000 बायो टॉयलेटी आनी सुलभ टॉयलेटी उब्यो करून गोवा हगणदारी मुक्त करपाचो सरकाराचो प्लान. फाल्यां गोंय राज्याचो 32वो घटक राज्य दिन. गोंयांत आमी पयलेच फावटी घटक राज्य दिनाच्या निमित्तान कार्यक्रम ऑर्गनायज करता. ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हे मिशन गोंय घटक राज्य दिनाच्या दिसा सुरू करता. ह्या मिशनाच्या अंतर्गत आमी वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा हे गोंयांत ऑर्गनायज करपाचे आसा पूर्ण वर्सभर. म्हणजे मिलिजीस ब्रागांजा हॉल हो उत्तर गोंया खातीर आनी गोमंत विद्या निकेतन हॉल हो दक्षिण गोंया खातीर. ती फुडल्या वर्सभराच्या भितर गोंय हें कचरा मुक्त जावचें आनी क्लीन जावचें, क्लीन गोवा ग्रीन गोवा जावचो हाज्या खातीर पूर्ण वर्सभर हें वेगवेगळें काम आसतलें. तातूंतल्यान एक प्रायजीस अनावन्स करता. ज्यो पंचायती A, B, C कॅटेगरीच्यो 3 पंचायतीज आसा त्या पंचायती खातीर 12 लाख 10 लाख 8 लाख अशी प्रायजीस जी आसा ह्या तिनूय कॅटेगरींनी मेळटली. नॉर्थ गोवान आनी सावथ गोवात वेगवेगळी. सेम धर्तीचेर A, B, C कॅटेगरीच्यो म्युन्सिपालिटीज हांकांय बी 12 लाख 10 लाख 8 लाख हांकांय बी प्रायजीस जी आसा ही दिली वयतली. तिचेर आज हांवें होम कंपोस्टिंग हो युनिटाचें इनॉग्रेशन केलें. हो युनिट असो आसा की स्वताचो कचरो वेट कचरो जो आसा हो स्वता ट्रीट करप म्हणून हांवें म्हाज्या घरा पासून सुरवात केला. म्हणजे 1000 पासून 7000 पर्यंत किंवा युनिट जो आसा तो तयारूय करपाक जाता. बाब विजय सरदेसाय उपमुख्यमंत्री हांकां पयलो नॉमिनेट केल्लो आसा ही शपथ घेवन ताणेंय तसो बायोडायजेस्टर आपल्या घरा कडेन विकत घेवचो आनी ट्रीट करपाक सुरू करची. दुसरो आमचो उपमुख्यमंत्री मनोहर उर्फ बाबू आजगांवकर हाकाय हेज्यानी म्हटलां. तिसरो आमचो अपोजिशन लिडर मिस्टर चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर. बायो टॉयलेट ऑलरेडी टेंडरी फ्लोट जालो. थोडोसो जो म्युन्सिपालिटीनी उरला तो सुलभ इंटरनॅशनलच्या अंतर्गत ते टॉयलेट्स हे करतले कन्स्ट्रक्ट करतले. उरलेलो ऑलरेडी जवळपास 17,000 टॉयलेटीची डिमांड आसा वीच इज सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटान टेंडर फ्लोट केला आनी ऑलरेडी म्हाका दिसता 5 जाण कोण तरी बिडर आसा. दे हॅव फायनलायज बायो टॉयलेट तेंच्यांनी फुडल्या आमकां जवळपास 4 ते 5 म्हयन्या भितर म्हणजे तांकां वर्क ऑर्डर फक्त कोड ऑफ कंडक्टाचो 2 म्हयन्या खातीर आमचे वेस्ट गेले. बट कदाचित तांकां म्हाज्या अंदाजान फुडल्या 15 दिसां भितर वर्क ऑर्डर मेळपाक जाय आनी विदीन 6 मंथ तेंच्यांनी 17,000 टॉयलेट दिवपाक जाय. 17,000 टॉयलेट ते आनी म्युन्सिपल एरियेंतले म्हाका एक्झॅक्टली फिगर आतां याद ना. जर सुलभ इंटरनॅशनलान ते टॉयलेट कन्स्ट्रक्ट केले जाल्यार गोंय जें आसा पळय न्ही हें ODF जातलें. गोंय सरकारान रेशन कार्डवाल्यांक आतां पाम तेल आनी कड्डण सवाय भितर दरांत दितलो. जून ना जाल्यार जुलय मेरेन येवजण चालीक लागतली. नागरी पुरवण मंत्री गोविंद गावडेन प्रुडंटाक सांगला. केंद्र आनी राज्य सरकार मेळून खंय येवजणेचेर वर्साक 15 कोटी मोडटले. रेशन कार्ड आशिल्ल्या सगळ्यांक ही स्कीम मेळटली. नवी एक स्कीम म्हणल्यार आमी
पामोलिव्ह जी ऑयल पयलू दिताले ती बंद जाल्ली आशिल्ली ती परत आमी सुरू करपाचें ठरयलेलें आसा. कोड ऑफ कंडक्टा लागून थोड्योश्यो मातश्यो कोडल फॉर्मेलिटी करपा खातीर उरिल्ल्यो. त्याच बरोबर पल्सीस जे आसात, चणे म्हणू नाकात, मूग म्हणू नाकात किंवा तुरडाळ म्हणू नाकात, एक 5-6 आयटम आमी सबसिडायज रेटीन दिवपाचें आमी ठरयलेलें आसा. जो सबसिडायज रेट फॉर मार्केटान जर 45 रुपीज जर केजी जर आसलो जाल्यार वी आर गोइंग टू गीव इट फॉर 30 रुपीज केजी, म्हणजे 15 रुपीज पर केजी सबसिडी मेळटा. स्पेशली चणे आसात, मूग आसात, मसूर आसात, तुरडाळ आहात, अशे 4-5 आयटम आमी घेतिल्ले आहात. एक लिटर एक रेशन पर रेशन कार्ड बंद. पल्सीस 1 kg. इट डिपेंड्स अपॉन तो जो आतां तूं आमी तुमकां 4 आयटम जे आहा ते 1 kg दितले. इफ यू वॉन्ट टू स्कीप तुरडाळ यू कॅन एडजस्ट विथ द मूग ऑर यू कॅन एडजस्ट विथ द चणा डाळ, अशे तरेचे हे आसा. ना आमी सगळ्यांक दवरतले APL BPL, दॅर इज नो कॅटेगरीज. वी आर गोइंग टू गिव ऑलरेडी एप्रुवलाक ते गेल्ले आसा. म्हजे आनी CMाचें एप्रुवल उरला. एक्चुअली कोड ऑफ कंडक्टा लागून उरिल्ले आहा. एक्चुअली आमी एप्रिलान सुरू करपाक आशिल्ले ते इन द इयर ऑफ आतां हे फायनान्शियल इयराक, पूण विदीन म्हाका दिसता बाय जून एंड किंवा जुलय फर्स्ट वीक वी वील स्टार्ट. सोनसड्या वेल्यार उजो 3 दीस जाले पालवना. मुंबयचे कंपनीक हाडून कॅमिकल मारून उजो कंट्रोल करपाचो यत्न चल्ला. कॅमिकलाचो स्टॉक मागयत आसात. बुधवारा सकाळी फातोड्डेचो आमदार उपमुख्यमंत्री विजय थंय पावलो. परिस्थिती पळोवन पालिकेक निर्देश दिले. कुडतरेचो आमदारूय पावलो. काँग्रेस म्हणटा सायंटिफीक उपाय काडात, राजकारण बंद करात. मुख्यमंत्री म्हणटा 1-2 दिसांत परिस्थिती जाग्यार येतली. To the neighbors, to the people of Kurtori, to the people of my constituency who are sufferers of this smoke. But this is not a man-made thing. This has happened. We will together try to solve this. I appeal to everyone to cooperate. It is not created to trouble anyone. लोक जे तापतात तांचे बी यू कॅन अंडरस्टँड देम. म्हजेर तापलो म्हणून हांव वायट धरना. हांव मागता की मातशें सोंसात आनी जाता तितले बेगीन हो इशू सॉल्व करपाक आमी ट्राय करतले. अलेक्स म्हणटा गोवा फॉरवर्ड राजकारण करता, ते बंद करून सोनसड्याचो इशू सोडवचो. गव्हर्मेंट हॅज सेड yesterday that आपण हे हाडटा केमिकल हाडटा आनी डंप हे कोत म्हणून. I supported them. I said we will support you even if you procure that chemical. And that 15 crores what he has spent, half of that is the quarter dump would have been removed by now. And please don't do politics. I'm telling Vijay Sardesai, don't do politics here. I am with the government. I have said they are mocking at me. The issue is to solve the problem. Solution is the NGT, application to the NGT. नाल्यार जायना ते. कोणाक थंय ब्लेम करपाक वचना, पूण इमिजिएट प्रायोरिटी सरकाराची थंय दोंगर बंद करपाचो, उजो बंद करपाचो आनी तेजे नंतर तो डंप कसो क्लियर जातलो. आनी तो डंप क्लियर करपाक सुद्दां म्हाका दिसता सरकारान ते म्युन्सिपालिटी कडेन सोडनासतना आपले ताब्यात घेवपाचें. म्युन्सिपालिटीक गार्बेज जी आसा ती डंप करूनी, पूण गव्हर्मेंटान इमिजिएटली ते टेक ओवर करपाचें आनी थंय तो डंप कसो करून सायंटिफिकली तो क्लियर करपाक जाता आनी सायंटिफिकली कसो तो दोंगर बंद करपाक तेजेर करची. पालिकेन एमर्जन्सी मिटींग घेवन उजो पालोवंक केमिकल विकत घेवपाचो निर्णय घेतला. We have decided to take the responsibility of the fire and we have decided to go ahead and procure this material at our cost from this Tranquil. We require about 2,000 liters. The actual requirement is around 1,700. Still we are keeping about 300 liters as a backup. And we are placing an order today. And today I had to take this emergency meeting to take the council approval for the procurement of the material. मुख्यमंत्री खंय स्वता परिस्थितीचेर नदर दवरून आसा. अशोक बाब मेनन आहा तेच्या कडेन दर 4 वरांनी हांव फॉलोअप घेयत आसा. हांवें आतांय विचारला ताजेर मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम जो धुंवर येता ताका अजून 1-2 दिसांनी पूर्णता बंद जातलो. बाब विजय सरदेसाय हाच्या कडेन उलोवप सुरू जाला ऑलरेडी. ते टॅक्निकली म्हणण्या पेक्षा ते लिगली अडकलेले आहा. तो लिगली अडकला ते सोडयता आनी सोनसड्याचो विशय मेकळो जातलो. प्रुडंट मिडिया खातीर सोनसड्यार सावन सावेडायस आनी विमा पाटील. आदलो PWD मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या कारभाराची चौकशी करून कारवाय करतलो म्हूण नवो PWD मंत्री दीपक पावसकार फायली उस्तूंक पेटला. बुधवारा ताची सचिवालयांत बसका जाली. रस्त्याक जमीन घेता तेन्ना मुणकार आनी भाटकारांकूय खंय भरपाय मेळटली. सध्या पावसा आदली कामां तडीक लावपाचीच PWDक मोठी चॅलेंज. सगळ्यो फायल्यो रेडी आहा आनी आमची कॅबिनेट 4 तारखे आसा आनी असेंब्ली 4 तारखे आसा आमची. म्हणल्यार 10 तारीख म्हणल्यार हो विशय आमी लोकां फुडें हाडटले. जे वाठारांत खंय कॉन्ट्रॅक्टरान कितले % काम केलां, खंय कॉन्ट्रॅक्टरान काम केलें ना,
ते इन्स्पेक्शन चालू आसा. थोडे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमी काम केन्ना तें कंप्लीट करता म्हणटा. आतां ते कितें करता काम कंप्लीट करताले बरें जालें न्ही, तेय आमी सगळें ओपन करताले. बाराय तालुक्यांत अशीं खूब कामां आसा जे कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा आमी कंप्लीट करता, पूण आमी तांकां तरी चान्स दिल्लो आसा. आनी आमी ही कॅबिनेट जाली 10 तारीख म्हटल्यार हे सगळें आमी मुख्यमंत्री कडेन पावयतले. मुख्यमंत्री मागीर निर्णय घेतलो हे CBI कडेन दिवपाचे, हे कोणा कडेन दिवपाचे, कितें करपाचें तो निर्णय मुख्यमंत्री घेतलो. पावसकाराची मंत्री रोहन खंवटे, बाबू आजगावकार, अलिना साल्डाणा, हायवे ऑथॉरिटी, PWD आणि रेव्हेन्यू खात्यांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बसका झाली. प्रमाणे आमी आज ठरयलां सगळ्याक जे पयशे आसा जो व्हॅल्यू सरकार दिता तो व्हॅल्यू सगळ्या कडेन पावचो. समज त्या 114चेर 10 जाण लागल्या, ओनर, टॅलंट, कॅरटेकर, जाल्यार 10 जाणांक जे एमावंट आसा तो वचचो जाय आनी 10 जाणांनी ते आपल्या हिस्से कितले येता ते त्यांनी डिस्ट्रिब्यूट करपाक, तेंच्यानी डिस्ट्रिब्यूट करपाक. समज तेंचे भितर कुसांव आसा जाल्यार ते आमी कोर्टाक डेपोजीट करतले हो निर्णय घेतलेलो आसा. खुणकुलचे पडल्यात ते पोर्टवॉल चालू आसा, ते आमी एक कॉन्ट्रॅक्टर काडला राणे म्हणून एडिशनल, ताका आमी सांगला टोटली पोर्टवॉल जे आसा ते भरून काडपाचे, म्हणजे हे दिसा काम चालू आसा. तातूंतल्यान जे गोंयकारांचे आमच्या लोकांचो जो भंय आशिल्लो की आमची शेतां गेलीं रोड वायडनिंगाक पूण आमकां कंपेन्सेशन मेळटलें काय ना, हो जो विशय तांच्या तकलेन आशिल्लो, म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आजची चर्चा जाल्या. ह्या एक 7 दिसान ह्या विशयाचेर जो सोल्युशन येतलें विल बेनिफीट लॉट ऑफ पीपल हू हॅव बीन अफेक्टेड बाय दीस हायवे वायडनिंग. आमी म्हटलां जंय जंय रस्ते बरोबर ना थंय पोर्टल तुमी करात, पॅचअप करात, लोकांक कोणाक त्रास जावपा जायना आनी हें जाता तितले बेगीन काम करून लोकांक सेफ्टी दवरपाचें अशें सांगलेलें आसा आनी तेंच्यांनी मानलां आनी कामाची सुरवातय केल्या. कोर्टा मुखार पेंडिंग आशिल्ल्या भूंय संपादनाचे केशींनी खंय सरकार भरपाय कोर्टात डेपॉझिट करतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पणजेचो बाजार, कार पार्किंग, नुस्त्याचो बाजार फुडल्या एका म्हयन्या भितर पणजे सुधारणा जातली. नवा आमदार बाबूश मोन्सेरातान उतर दिला. ताणें बुधवारा पणजे मार्केटाची पळोवणी केली. बाबूश स्वता आपल्या बोल्सांतले पयशे घालूंक तयार आसा. कांय उद्देजकांक घेवन तो CSR खाला पणजेची व्यवस्था जाग्यार घालपाचो आसा. We will put on the corporates, no? Some will put on the corporates. Okay. So whatever I can afford, I will see. I can put some of my money into it. See, CCP has got certain limitations as far as that JSR, that rates and all are concerned. Okay. So they cannot basically give you the quality what we intend to put. So that is the reason that differences we'll have to bear, or we'll have to make someone to bear. So we will see that. So you will... I just came to inspect the market. You have seen the state of the market. So I think the cleanliness is very important first. So we need to start from somewhere, and for, what better place to start than the market. My advice to the mayor that to instead of sitting in the office to come and have a round. That is very important. Even commissioner should have a round and see what is happening in the listing. Now as far as the fish market is concerned, that we need to change the tiles. These people are feeling hot and all. I am also feeling hot, you are also feeling hot. I can see the sweat you are going through. So most important, these people need to basically do their business in comfort. So my proposal is to basically have fines in the first place for them. Car parking is the main issue. Car parking, there are no lights there. Now car parking, I just heard that who is taking the car parking, this thing is someone from municipality. I just don't trust them. Just give me a time. Just give me 1 month's time. You will meet back again here after 1 month's time. सत्तरीत मादय अभयारण्यात थळाव्यांनी उजो घाल्ले फॉरेस्टाचे प्रॉपर्टीचे केशीत मुख्यमंत्र्यान रिपोर्ट मागला. मात मंगळारा रातचे येदे व्हडल्या घडणुके उपरांत बुधवारा राना खात्याचो एकूय अधिकारी कुमठळ पावंक ना. सच्चे जे फॉरेस्ट गार्ड आनी थळावे अधिकारी कुमठळ वतात तांणी लोकांचे भयान बुधवारा थंय पांयूच दवरलो ना. पोलिसांनी अनवळखी व्यक्ती आड कंप्लेंट रजिस्टर केल्या. मंगळारा सत्तरी भूमिपुत्र संघटनेचे मोर्चा उपरांत राती कुमठोळ म्हादय अभयारण्यात थळाव्यांनी राना खात्याच्या गेटी कडेन उजो लायलो. ह्या उज्यात खात्याची फॉरेस्ट गार्ड रावताले ती आउटपोस्टाची खोप लासून उडयली. मंगळारा राती उसरा वाळपय पोलिसांनी अनवळखी मनशा आड FIR रजिस्टर केलो. ना ते फॉरेस्ट गार्ड तेंची सांगला, फॉरेस्ट गार्ड दिश्टी पडले मारता म्हणून सांगला. ते कालचे ते मोर्चा घालले तेणी. पूण आतां कितें जालां, आमचे आतां एकूय ऑफिसर ते आमचे पयले ऑफिसर जे आसा ते कोणूय कितें करपाक येयला ना. तेणी ते म्हाका मरतले येतले आसतले. म्हळ्यार आमकां जेन्ना मारतले काबार करतले ते येतले. एकट्याक कोणा पडना, कित्याक एक ऑफिसर येयलो ना आतां. कोणें बाबा फोनूय केलो ना आनी कोणें विचारलें बी ना कितें जालें काय म्हणून. सर कितें आसा, हांवें ताका सगळी जे कितें जे इश्यू आसा पळय हो अशी तांकां सांगलो, बरोवन सांगलें. ते कोणें सॉल्व करपाक ट्राय केलो ना. म्हणजे जे आमचे जे हायर ऑफिसर आसा ते निर्ले आसतले.
पूण तेणी कितें करपाक जाय आसलें हेजे विशयाचेर बाबा आमी तें बरोवन दिलें न्ही कितें सॉल्व करपाक कितें करपाक जाय न्ही सेंच्युरी डिक्लेअर केलें म्हणटा जायना तें फुडल्या वर्साक करपाक जाय आसलें न्ही तें कोणें कांय केलें ना. RFO सांगता ते प्रमाण बुधवाराक घडणूक सुवातेर राण्या खात्याचो एकलोय उंचेलो अधिकारी पावोंक ना. मुख्यमंत्री विचारल्यार सांगता घडणुकेचो रिपोर्ट मागयला. हांवें तेजो रिपोर्ट मागयला, हांव तेजेर उलयतां तुजे कडेन केन्ना. ब्युरो वांगडा महादेव जोशी. MPTच्या शेकड्यांनी कामगारांनी MPTच्या ऑफिसा मुखार पगार वाडी खातीर निदर्शनां केली. MPTचो चेअरमॅन अकार्यक्षम म्हूण आरोप. MPT प्रॉफिटांत चलता तरी पूण चेअरमॅन पगार वाडोवपाचें नांव घेना म्हूण युनियनाचे फुडारी बोळ मारतात. प्रस्न तडीक लावचो म्हूण तांणी इशू MPTचे ट्रस्टी मेरेन व्हेला. 1 जानेर 2017 सावन वेज रिव्ह्यू उरला म्हूण कामगार सांगतात. आणि आज 9 महिने झाले. हे 9 महिन्यान 11 मेजर पोर्टर्सांक ही इम्प्लिमेंट स्केल केली आसा एक्सेप्ट मुर्मुगांव. स्केल इम्प्लिमेंट वेज रिव्ह्यू इम्प्लिमेंट जाला 1 जानेवारी 2017. 29 मंथ जाले आमचो एरियस स्टॉकअप जाल्लो आसा. चेअरमॅन आमकां फकत लॉलीपॉप दाखयता आनी तो लॉलीपॉप तोंडान घालना आनी आपल्या बोल्सान दवरता. चेअरमॅन फकत कांयच करूंक सोदना, फकत आमकां खेळोवंक सोदता. आयज दिता, फाल्यां दिता, परवां दिता. जे आतां सगळे पावटी तो आमचे पयशे नाय म्हणून दवरता. अराउंड 125 crores port has to collect from their debtors. 125 crores, not a small amount. And all amount collect करना जावपाक हे पोर्टाचे ऑफिसर, टॉप रँकिंग मॅनेजमेंट साइड ऑफिसर नाव घेवन आसून सांगतात दे आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर किपिंग दिस ह्यूज अमाउंट पेंडिंग विथ द पोर्ट युजर्स. तो म्हणटा पोर्टाकडे जेन्ना 450 कोटी जमतले तेन्नाच आपण तुमकां न्यू पे स्केली घालतलो. आपला बेंचमार्क म्हणटा तो. अरे बाबा आम्ही क्लास 3 आणि 4 कामगार, आमकां बेंचमार्क खंयचो लागता? आमकां बेंचमार्क एकच लागता म्हणल्यार ते आमचे पगार मेळपा जाय वेळार. आमकां तुज्या सारखे IAS ऑफिसर जावपाचें ना. तुजो बेंचमार्क आसा तो तुजे कडेन दवरी आनी तुजे त्या बेंचमार्काचेर प्रमोशन घे आनी वच फुडलें. 70 अंचुलेर रस्त्याचे काम अकस्मात बंद उडयल्ल्यान लोक चाळवल्यात. लोकसभा वेंचणुके वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ल्या उतरा प्रमाण निकाला उपरांत रस्त्याचे काम सुरूय केल्लें, मात 2 दिसां भितर ते बंद उडयलें. इतलेंच न्ही, फोंडकुलांनी घाल्ली खडी काडून कडेक दवरली. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा 70च्या मंत्र्या बरोबर उलोवन प्रस्न तडीक लायता. लोकसभेचे वेंचणुके वेळार थळावो बीजेपी फुडारी प्रशांत देसायाचे मध्यस्थीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान अंचुलेच्या लोकांक रस्तो करपाचे उतर दिल्ले. ते उतरार लोकांनी मतदानूय केलें. लोकसभेच्या निकाला उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ल्या उतरा प्रमाण रस्त्याचे काम सुरू केलें, मात 2 दिसां भितर काम बंद. अंचुलेकारांक राजकारणाचो वास येता. आता राजकारण करता ना करता हे आमकां कशें कळटलें? हे राजकारणूच चल्लां म्हणपाचें. नाल्यार रस्तो सार्वजनीक रस्तो वैयक्तीक आमी कोणा कडेन सर्वीस दी म्हणून वचोंक ना. आनी आमी साहेबाक सुद्दां अशें म्हणटा, मुख्यमंत्री आमकां आश्वासनां दिलेल्या प्रमाणे आमचे हे रस्त्याचे कितें जालां तेंच्यान सुद्दां हांगा येवन पळोवपाक जाय आमकां. जे तेंच्यांनी आश्वासनां दिल्या त्या प्रमाणे आमी आमचें काम सुरवात केली आनी तेंच्यान चालू केलें. हांव विनंती करता तेंकां हात जोडून म्हणटा की तेंच्यान हांगा येवचें आनी आमकां तेजें उत्तर कितें दिवचें. रस्तो जातलो काय ना जातलो तेंच्यान आमकां आपल्या तोंडान सांगचें. खंयच्या साहेबाक म्हणटा तुमी? मुख्यमंत्र्याक म्हणटा आनी प्रताप सिंग राणे. आमी तो भुरग्या बाळाचो हे जाता इतको त्रास जाता, रडत अशी भुरगीं येतात म्हणून तो चालू करूंक लायल्लो. कुणी कित्याक लागून बंद केला? म्हणजे आम्ही मनीस न्हू, आम्ही डुकर काय जनावर? कित्याक लागून इतके वर्सां तुम्ही बंद दवरल्यात आणि आता चालू जातकूच कित्याक बंद दवरल्या? बंद करपाक येयलो कोण? तेणी येवन सांगोंक जाय. अर्दी घातलेली खडी काढली, पूण कित्याक लागून अशें, कित्या खातीर आमकां अशें करता, बंद करता, मदींच काम चालू करून कोण आडयता तितलेंच आमकां कळपाक जाय. काम अकस्मात बंद उडयलें म्हूण लोक तापलो. जाप विचारूंक वाळपय PWD ऑफिसांत पावलो, थंय तांकां जाप मेळिना. तेंच्यांनी आश्वासन दिवन आमकां हें केलें, तशें आमी फाटीं सरले. मागीर आमकां सीएमान आमकां प्रशांत हेका धाडून आमकां हें केलें, सांगलेलें की आपूण फुडें सरून तुमचें काम करतले. तेंच्यांनी तें आपलें हें केल्लें, पण आतां मदीं हे स्टार्ट जालो रस्तो बंद कितें जाला तेका आमी आतां रोड डिपार्टमेंटचो वचून येयले. तो आमचो सावेकर मेळना आमकां आनी हेय मेळना. ते म्हणटा आमकां खबर ना म्हणटा. आतां आमी कोणाक विचारपाचें?
हे आमचे प्रश्न एक येल्लो आसा. ताका लागून हांव रिक्वेस्ट करता CMाक आनी आमचे कलेक्टराक की तुमी गांवांत येवन पळोवपाचें. थंयचो आमदार प्रतापसिंह राणेनूच आतां हे कर्म करतल्याक सोदून काडचो म्हूण लोक मागता. अक्षरशः थर्ड क्लास नीच हरकत केला कोणी ती. तो कोणूय असू, ऑफिसर असू, राजकारणी असू किंवा कोणूय असू. आज पर्यंत आमच्या गोंयांत हिस्ट्री आसा. कितें हिस्ट्री आहा की म्हाज्या जल्मा पासून म्हाका जवळ 40-45 वर्सां जाली की आमी एकच आमदार पयला आमचो. असोच आमी गोंयांत खंयच्याच मतदारसंघान एक आमदार ना. तो आमी अजून माये मोगान जो आमदाराक आमी अजून निवडून दिता. आमच्या पूर्वजांनी हेच्या फाटल्या मनशांनी निवडून आयज आमची पिढी आहा ती आमी निवडून दिता. भरघोस मतांनी निवडून दिता. ते हे दीस पळोवपाक म्हणून हांव प्रतापसिंग खाशांक इतकें सांगूंक सोदता की पळया खाशांनू आमची दशा कशी चल्ल्या ती. तुमच्याच मतदारसंघान आमच्या लोकांची कशी दशा आयज चल्ल्या आणि कोण दशा ही करता हेची तुम्ही नोंद घेवंक जाय आणि हेची एक्शन ताबडतोब घेवंक जाय. नाल्यार ही तुमकां लज. कारण जो रस्तो करता काडटा आनी खडी व्हरता म्हणजे हे सादी गोष्ट न्हू. फाल्यां लोकांची घरां व्हरतले. जो कोण आहा हेनी ताबडतोब रस्तो करचो. नाल्यार हेजो परिणाम जो कितें आसा तो परिणाम आमी योग्य दाखयतले. प्रकार कितें काय म्हूण प्रुडंटान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विचारले. तो म्हणटा 70च्या मंत्र्या बरोबर उलोवन प्रस्न तडीक लायता. हांव जाता तितके बेगीन आमचो 70चो मंत्री आसा ताजे कडेन उलोवन तो विशय जो आसा सॉर्ट आउट करता. आय डोंट नो एक्झॅक्टली वॉट हॅपन. ब्युरो वांगडा महादेव जोशी. ह्या बुलेटिनाक हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.